हां म्हणजे एक प्रश्न आले आणि एक आणि ते टॉच खात्यामध्ये हां तो ते म्हणटा पंचायत डू नॉट हॅव रायट टू स्टॉप दी डेव्हलपमेंट वर्क्स ऑफ हे प्लॉट्स. पंचायत कायद्या भितर पंचायतीन ते बंद करचे अशें बरयलें ना म्हणटा. ताका सांगपाक तुका न्ही पण आयकून घे हांव सांगता मागीर कित्याक कळपाक हांवें डिस्कस केला तुका सांगता. पंचायत डू नॉट हॅव रायट टू स्टॉप दी डेव्हलपमेंट वर्क्स ऑफ प्लॉट्स. तो म्हाका कितें म्हणटा तर हांवें भितालें म्हाका ग्रामसभेक हो विशय आसा लास्ट टायम हांवें तें एश्योर केल्लें नेक्स्ट टायम आमकां हो प्रश्नाचें उत्तर दिवपाक जाय. तो कितें म्हणटा की खंयच्या कायद्यान तर हितून भितर बरयलें ना की पंचायतीन डेव्हलपमेंट प्लॉट्स आसा पळय ते हाडोवपाचें येना म्हणटा. फक्त कन्स्ट्रक्शन इलिगल आसत जाल्यार ते हाडोवपाचें. ते बेगीन आमी इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसता कोणाक कंप्लेंट सपोज आसा जाल्यार आमी हाडितात न्हू. समज कितें कंप्लेंट आसा जाल्यार आमचे हाडटा. हेजेर जर तुका जर हें आसा जाल्यार म्हाका दिसता कितें जाणा बेटर तूं पर्सनली तूं कशें हांव हितूंतल्यान हांव सांगता पूण तुवें ह्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता व्हिडिओ कडेन चर्चा करप कित्याक आतां तूं सगळ्या समोर सांगलो न्हू की व्हिडिओन म्हाका हो रिप्लाय दिलो. सो तुवें म्हाका दिसता व्हिडिओ कडेन हेजेर डिस्कशन करून कितें आसा तें हें केल्यार बरें. प्लॉटाचें जें क्लियरन्स आसा हें खंयच्यान येता PCPंतल्यान येता बरोबर. PCP फक्त तांकां दिता कितें टॅक्निकल क्लियरन्स टू द पंचायत. आमची ह्या बाबतींत आमचें हें म्हणणें बाबा पूण पंचायत हॅज गॉट द रायट टू स्टॉप इट. PCP हो आमचो पात्रांव न्ही. PCP आमचो पात्रांव न्ही. ग्रामसभेचो पात्रांव ग्रामसभा. कितें बरोबर आसा हांव म्हणटा ताका लागून तुवें जर डिस्कस करप आनी हें सगळ्या मदीं मांडप. दुसरी गोष्ट म्हाका तें मेळना काय दिसता. ऑलरेडी हांवें पंचायती तुमकां दिलां. PCPन ऑलरेडी बरोवन दिलां की जर इतले प्लॉट ह्या गांवां आयले जाल्यार टोटल सिनारियो ऑफ द विलेज वील चेंज. हे TCPन दिलां. जाल्यार तुमी हे प्लॉट हाडोवपाक तुमकां आनी चान्स आसा. एज पर युअर लेटर सो एंड सो तुमीच बरोवन दिलां आमकां की प्लॉट घेनाका. तेन्ना तुमी आतां खंयच्या आदाराचेर प्लॉट कर म्हणटा. आदार कितें ऑलरेडी तुमकां दिला म्हाजे कडेन आसा. आतां एक कॉपी दी आमकां हां आनी डिस्कस हांव व्हिडिओ कडेन पयलीं विशय डिस्कस करता. हांवूय करता व्हिडिओ लेटर करते कळ्ळें तुका. तुजी म्हणटा कितें तें पयलीं मान. तूं सांग तुजी म्हणटा कितें हेजे प्रमाणे. जाल्यार टिमीन प्रोविजन जाता आनी सेक्रेटरी लायबल जाता. कितें सेक्रेटरी लायबल जाता. हां पण नॉट आतां आयका आनी बरोवन तेंच वाचता. It has been brought to the notice of the director that despite the lapse of the 15 days statutory period, village panchayat secretary in several cases are failing to issue the required license and occupancy certificate under the deeming provision. The administrative delay is causing unwarranted grievances and undue hardship to the general public. कितें म्हणटा पळय causing unwarranted grievances and undue hardship to the general public, defeating the very purpose of amendment. वो अधिकार आमकां दिला न्ही. आनी तेच्या पयलीं दिसा 15 दीस भितर लायसन्स दिवपा जाय म्हणटा तो फर्स्ट पेरासे 15 दीस भितर तुमी रिप्लाय दिवपा जाय तेका. 15 दीस भितर तुमी ना हें रिजेक्टेड म्हणून सुद्दां घालूं शकता. ग्रामसभेक नाही कारण तुम्ही जनरल बॉडी दिली.
न्ही सेक्रेटरी हाजेर तूं ताका रिप्लाय दी सरळ ग्रामसभेन अशें सांगलां की दिवप ना म्हणून तेन्ना तुमची कितें रिकन्सिडर करा आनी आमकां कळया म्हणून कोणाचें TCP आनी तुका जाय जाल्यार रेफरन्स दिता हांव TCPचो reply should go to the party, not TCP. इती आनी पार्टीकूय दिवपाक जाय तुवें कॉपी गिवन टू द पार्टी कित्याक पार्टीकूय कळुनी मरे गांवच्या लोकांक ऑब्जेक्शन आसा म्हणून सेक्रेटरी ऐक हेजी पयलीं डायरेक्टर आहा सेक्रेटरी हेजी पयलीं डायरेक्टरान कितल्यो ऑर्डरी पास केल्यो आनी डायरेक्टर सस्पेंड जाली हायर ऑथॉरिटी जाली म्हणून कितें जाली तूं ग्रामसभा कितें म्हण तें घाल ना तूं वोटिंगा घाल आतां ग्रामसभेन दिवचें काय ना तें घाल वोटिंगा घालता ग्रामसभा कितें म्हण ती पळोवया हायकोर्ट ऑर्डर हाजेर कितें केलें तुमी सेक्रेटरी कितें म्हणटा हायकोर्ट तुका इतलेंच सांगता तुमी काम करा म्हणटा तुमचं काम न्ही ताणें हायकोर्ट थंयच्यान आमी येवचो ना तुमची कोण करतले हां डायरेक्टर तुगेलो ओके कोर्टान डायरेक्शन दिला कोर्टान डायरेक्शन दिला टू ऑल द पंचायत इन गोवा अशें म्हटलां नॉट एन अळकर्णे म्हणून स्पेशलायज करूं ना ऑल पंचायत इन गोवा कितें हायकोर्ट तो आनी ही ऑर्डर ऑलरेडी तुमकां दिल्या हांवें उदक आनी लायट अंडर हेल्थ एक्ट पळय आसा तें बंद केलां हय तो बंद केलो सपोज तेणें आतां म्हणटा सरकार येयले नंतर एखादे वेळी मागीर जायते परत परमीट करपाक शकता पूण बिफोर दॅट सपोज पंचायत समज आमकां ऑर्डर काडटा कित्याक आमकां समज कितें सांगता जाल्यार पंचायत टेक एक्शन ऑर गोवा इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा तें आमी अवश्य घेवं हय तो सांग तें आयकया मातसो पंचायत
सेक्रेटरी हो विषय सेन्सिटीव हा, मातसो सारको घे ना फाल्यां लोक गरम जावन जर थंय कितें जाय यू वील बी रिस्पॉन्सिबल. कितें CID दोग जाण बसल्या CID माझी हिशोबान आज तुमगे ऑब्झर्वर ना मरे काय गेलो ऑब्झर्वर आयल्या सुद्धा ते काम काय म्हणतो एका बसस्टँड ते ऑब्झर्वर येतलो ते सांगतले आमी पर्सनल सगळे आमचा बजेट जाता तेन्ना हे ऑब्झर्वर आसपाक जाय आनी एक ड्युटी फुडें आसपाक जाय कंपल्सरी जावचो ते आनी सांगितलं गव्हर्नमेंटान बी मेन्शन केलेलें आसा अशें ना की कायदे करून सगळे तुका सगळे बरें बस करून जाय ते तुका कायदे आसपाक जाय illegal construction and illegal development of plots in village panchayat मळकणे. सो किती डिस्कस जाले ते प्लॉटाक? ते डिस्कशन म्हणजे कितें मेन प्लॉट आसले 82/1 ऑफ विलेज मळकणे विलेज मळकणे हो जो प्लॉट आसा हो विकिल्लो एग्रीकल्चर करपाक, पूण आतां तो रस्त्या सायडी जाल्ले कारणान थंय सगळे पळय हो इतले प्लॉट डेवलप जाल्यात. आतां हे डेवलप जाले ते प्लॉट काय गोरवांक गोठे हे आमकां खबर ना. हे फाल्यां जर इतली प्लॉट जाले आनी इतले लोक जर हांगा आयले जाल्यार ही टोटल डेमोग्राफी चेंज जातली. सोड उदक लायट रस्ते हे कोण दितलो हे लोकां इतल्या? कितें हो मोठो प्रश्न आसा. गांवांचेर हे मोठे अरिश्ट. आतां हे हांगाच न्ही, बाकीचे आनी खुबशे प्लॉट आसा अशे जे प्रत्येक जाण एकमेकाचे दुखलता. TCP बॉलस भरले, TCP थंड जाली. डेप्टी कलेक्टराक गेलो, थंय बॉलस भरले, ते थंड जाले. हे कितें चल्लं म्हणून कांय कळना. हां तेन्ना हाजेर खंय तरी एक बडी बसपा जाय, हें खंय तरी बंद जावपा जाय. सगळ्या बॉल्सांत भरीत जर गेले अशे गांव काबार जातले. कितें आनी मागीर आमकांय खंय तरी बसचें पडटलें एजिटेशन घेवन सगळे गांवच्या लोकांक, आनी आमी बसतले. आनी फाल्यां जर थंय लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम जाली जाल्यार सरकार जबाबदार आसतलें हेका, लोक गांवचो लोक न्ही. आता सरपंच म्हणटा की TCPंतल्यान परमिशन घेतल्या, पूण खंय तरी ग्रामसभेक रायट आसता. ग्रामसभा कायद्या प्रमाणे ग्रामसभा सुप्रीम या इवन सुप्रीम कोर्ट सांगता. कितें मग ग्रामसभेन जर रिजेक्ट केला जाल्यार ते रिजेक्ट जावपाक जाय. ते TCP आनी पंचायत आमकां लागना. कितें
सो आता पंचायतीन रिझोल्युशन घेतला. पंचायती रेझोल्युशन आम्ही घेवपाक लायला, घेतलं न्ही. पंचायत घेना, पंचायत कशी घेता, पंचायत घेना. आम्ही सांगला घे म्हणून. कितें रेझोल्युशन घे आनी तें TCPक धाड. मलकणी गांवाक जेन्ना गीम येता तेन्ना उदकाचे प्रॉब्लेम आसता. सो हे आतां म्हणटात की पंचायती तुमी मांडला की प्लॉटिंग जाता. सो तुमच्या गांवाक खंय धोका असो दिसता तुमकां? जवळ जवळ जे 89 प्लॉट्स जे सत्यमल जो आमचो एरिया आसा 82/1 ह्या एरियेक जवळ जवळ 89 प्लॉट्स येतात. त्या प्लॉटाक उदकाचो प्रॉब्लेम म्हळ्यार मळपणाक दिसाक 2-4 वरां वर उदक येता. म्हळ्यार सकाळची 2 वरां आनी सांजची 2 वरां. लायट ना जाल्यार उदक आसना. सपोज जर 89 प्लॉट जर म्हळ्यार सत्यमळ मळ म्हणटा थंय जर येयले जाल्यार उदकाचो असोच इश्यू जातलो की मळपणच्या लोकांक उदक पावचेंच ना आनी फ्युचराक आमकां इतली त्रास जातले की सामकी अशी परिस्थिती जातली गांवची की उदक मेळना जाल्यार 1-2 दीस आमकां उदक नाल्यार कितली त्रास जाता तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. फ्युचराक जर उदक जर ना आनी लायटूय जर आमकां जर फ्लक्च्युएट जाली जाल्यार आमकां रावपाक मळपणाक खूब त्रास जातले. जी 89 प्लॉट्स जे सत्यमार येतात ते आमच्या मळपण गांवाक जवळ जवळ म्हाका दिसता म्हाकाच खबर ना कितलीं वर्सां जाली आसतली आमची जाणटी लावल्यात. अयशीं सुद्दां आमची घरां ना. तरी पूण हांगा 89 प्लॉट्स 89 घर जातलीं. सो हेजेर गव्हर्मेंटान कांय तरी एक इश्यू रेज करचो आनी आमकां तुमी सामको एक सपोर्ट दिवचो अशें म्हाका दिसता. सो तुमचे स्थानीक आमदार तेंचे मांडलेलो आहा? ना स्थानीक आमदारा फुडें अशें न्ही. आमी 2021 आमचो बाब प्रसाद आशिल्लो, प्रसाद गांवकर. तेन्ना तेजे कडेन हो इश्यू घेवन आमी गेल्ले. पूण तेजेर आमकां कांय बरी इन्फॉर्मेशनची मेळना की तुमी मुखार वचात अशें म्हणून. सो आतां जर तर दिसता की भुरग्यांक जर सगळ्यांनी सपोर्ट केलो आमकां बाब सुभाष फळदेसाय कडेन वचोंक दिसता जाल्यार तेजे फुडें वचोन हो इश्यू मांडूंक शकता. पंचायतीन किती एश्युरन्स दिलो तुमकां सद्या आतां? सद्या पंचायत म्हणटा कन्स्ट्रक्शन करपाक दिवचें ना कंपाउंडाचें. सो पंचायतीन मातसो बरो रिस्पॉन्स दिलो. पूण म्हाका दिसता की तेणी आनी मातसो जर खरेंच आमकां बॅक केल्लो जाल्यार आमी आनी मातशें एक क्वेश्चन आमी रेज करपाक शकताले. सपोज आतां समज तेंच्यांनी समज पंचायती वयर समज हाय कोण आसा तेंचे कडेन वचून समज पास केलें जाल्यार तुमचें स्टँड कितें आसतलो? तुमी कितें करतले? आमी जाता तितले कोर्टान वचपाची तयारी दवरपाक शकता अशें सगळ्यांक दिसता जाल्यार सगळ्यांनी हेजेर आवाज उडोवचो. आयज ग्रामसभा जाली. सो खंयचे पॉयंट डिस्कस केले आनी कितें की पॉयंट आसले? प्रत्येक फावटी आतां आमी मनसून लागीं पावले कडेन आसा. मनसून पुरो आमची गटर आनी बुशीस कटींग ज्यो आसात त्या विशयाची चर्चा. आनीक आमचे फाटले जे कितें अहवाल आसा जावं आमचे बजेट जें कितें आसा तें सगळें सेक्रेटरी वाचून दाखयलें. फाटले विशय जे कितें आसले ते सहमत करून सगळ्यांची मान्यता घेतली. एक विशय आसलो तो आमचो हेजो प्लॉटिंग जें आसा, इलिगल प्लॉटिंग जें आमचें खूब वर्सां जालीं हांगा चलता गांवा भितर. आनी त्या प्लॉटिंगाचें खूब डिस्कशन जालें. कारण TCPन आमकां एप्रुवल दिल्ले कडेन आसा. म्हणजे जे प्लॉट कोणी घेतल्यात ते कंपाउंड बांदपा खातीर TCPन एप्रुवल दिले नंतर आमकां कांय गोश्टी ह्यो करच्यो पडटात. म्हणजे सेक्रेटरी लेवलाचे आमकां त्यो करच्यो पडटात. त्या प्रमाणे आमी ते फुडें व्हेल्ल्यो आनी आयज फाटले 1 म्हयनोभर पयलीं ती फायल आमचे कडेन येयल्यो. आनी पूण स्थानीक पंचायतीच्या आग्रहानुसार आमी ग्रामसभेक दिवनूच हो एप्रुवल दिवचें जावं एनओसी दिवचें अशें तेंची मागणी आसली. त्यामुळे आमी आयज ग्रामसभेक दवरले. पण सगळे लोकांच्या म्हणजे ते स्थानीक जे लोक आसात त्या लोकांच्या म्हणण्यानुसार की आमकां तांकां एप्रुवल दिवचें न्हू. कारण फुडें आमकां लायटीक उदकाक आनी खूब वर्सां पासून तो एक जो आसा तो ग्रावंड थंय भुरगीं पयसून खेळटाले. त्या प्रमाणे तांकां तो ग्रावंडाची बी आवश्यकता आसा. म्हणून तेणें तो जोर धरलो की थंय कोणाकूच एप्रुवल दिवचें न्हू. म्हणून आतां आमी कितें केलां की आमी आमची जें ग्रामसभेचें रिजोल्युशन जें आसा तें आमी व्हिडिओ फॉरवर्ड करतले की अशे प्रमाणे आमकां लोकांचो विरोध आसले कारण आमकां तें दिवपाक मेळचें ना अशें ठरले कडेन आसा. आनी बाकीचें कांय ना. बाकीचें आमचे प्रत्येक ग्रामसभा जी आसा ती सुरळीतपणे जाता. बाकी तशे विशय आनी कांय नासले. तुमचो स्टँड कितें आसतलो हेजे बद्दल? ना म्हाजो स्टँड कित्याक गांवच्या लोकां बरोबर रावप हो म्हाजो स्टँड न्ही.
बाकी कशें आसा सेक्रेटरी लेवलाचे सेक्रेटरी कशें करता तेका कशी परमिशन दिवपाची तेगे कशी आसा ते करून तो वयतलो पूण गांवच्या लोकांच्या विरोधान वचून हें करप बरोबर ना न्ही गांवच्या लोकां बरोबर रावप आनी खूब अत्यंत दुर्दैवी गोश्ट आसा की खुबशे प्लॉट जे आसात सांगपा म्हणून सांगता खुबशे जे प्लॉट आसात ते पंचायती केन्ना विश्वासान घेतना आसतना ते लेवलाचेर जाता म्हणजे कोण पर्चेजर आसतलो जावं ओनर आसतलो ते भायर भायर विकप आनी जे वेळाचेर लोक कोण तर ते इन्वेस्ट करतात ते लोकांक मागीर अशें करून त्रास जावप सो दोनूय गोश्टी बाबतींतल्यान हें आसा पूण म्हाका दिसता लोकां कडेन एक मागणी आसा की जर कोणाक कळटा ही एरियेंतली प्लॉट विकप जालो आसा जावं खंय तरी हें जालो आसा त्या वाजेरूच थंय करून एक जमा करून ते प्लॉट विकपाक बंधन करप जावं थंय विरोध करप हेजे पयलीं अशे प्लॉट जाल्ले आसा आनी खंय तरी एक तुमचो ग्रामसभेत तोय विशय आयिल्लो की अजून तुमी हायकोर्टाची ऑर्डर आसून सुद्दां अजून तेजेर कांय डेमोलिश ऑर्डर डेमोलिशींग आमकां कशें आसा आमकां आमची पंचायत ऑथॉरिटी आसता ही पंचायत ऑथॉरिटी जेन्ना आमकां लेटर घेतली की ती डेमोलिशन करची त्या वेळाचेर आमकां अजून पंचायतींतल्यान कांय येवना हायकोर्टाची ऑर्डर जरी आसली जाल्यार ती पंचायतीच्या डायरेक्टर ऑफ पंचायतींतल्यान आमकां येवपा जाय अजून आमकां तशें कांय येयना आनी आमी ऑलरेडी तेंकां कशें कोर्टान तेंकां हें काडले कडेन आसा आतां ते लोक परत अपिलाक गेला की ते आमकां खबर ना पूण अशे खुबशे प्लॉट गांवां जाल्ले कडेन आसा आनी ते लोक घर बांदून रावताय बी पूण आमकां जेन्ना आमकां ते कायदेशीर रित्या कितें करपाक जेन्ना आमकां ऑर्डर येतली तेन्ना आमी करतली तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.